कोरिनगरांक बरयल्लें दुसरें पत्र 6 अध्याय 14व्या वाक्यातावन 18वें वाक्य. आमी जिव्या देवाची मंदिरां तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त सांगाता कान दिनाकात. बोऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें, उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियोवचें कशें. क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंध कितें. विश्वासी जण बेविश्वासा सांगाता कित्याक सहभागीदार जातले. सांगा म्हाका, देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवेत गाय. आमीच जिवंत देवाचें मंदिर. ह्या विशयेन देवान सांगला, तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो, तांचे मदें जियेतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. त्या पासत तांचे मदलीं भायर सरा, तांची सळावळ सण सोडा म्हणटा सर्वेस्पर. जें कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात, तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजीं भुरगीं जातल्यात, अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा, ह्या उतराचो अर्थ करूंक आमकां न्हू कृपा दिसुमिया. हें उतार नियाळता आसतना पळयतात तूं म्हज्या मुखांतर उलयसुमिया आनी खंयसर हें उतार वळटा सुमिया, थंयसर बरी भलायकी, परिशुद्धपण आनी आशिर्वाद देवन दिसुमिया. आयकतल्यांचे हर एक काळजां आनी मनां तुज्या हाताक हांव समर्पिता सुमिया. परिशुद्ध कर सुमिया आनी शुद्धपणान आमकां जियोंक तुजी कृपा आमकां फोव कर सुमिया. आमेन. आदल्या मागण्याच्या जमतेर आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा हांव आनी तूं जिव्या देवाची मंदिरां. आनी ह्या जिव्या देवाच्या मंदिरांत वैभव आसा आनी खेदाळ तो वैभव उणें जाता, तवळ हांव आनी तूं अस्कत जाता. पूण खेदाळ तो वैभव सडटा, हांव आनी तूं बळादीक जाता आनी आशिर्वादीत जाता. आज आमी थंयतावन एक मॅट मुखार वता आनी पवित पुस्तकाचें उतार नियाळता. आनी पवित पुस्तकांत आयचे उतरांनी आमी सांगचें तर, सर्वेस्पर देव मुजे थंय आनी तुजे थंय पवित काय आशेता. आनी म्हणटा सर्वेस्पराची ह्या उतरांच्या फाटलो अर्थ, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया म्हणटा सर्वेस्पर. आनी त्या देखून मनशाक रस्त आसतना सर्वेस्परान जिवाचो स्वास सोडलो, आपल्यास सारकें सो केलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. सर्वेस्पर पवित्र देखून हांव आनी तूं पवित्र जावन आसा. आनी ह्या कारणा खातीर आयच्या वचपांत सांत पावलो कोरिनगरांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत सांगता, बोऱ्यान आनी खोट्यान कशें एक जोत जावन जियोवचें. म्हजे थंय आनी तुजे थंय जिवाचो स्वास आसा. हांव आनी तूं देवाची मंदिरां जावन आसा. सर्वेस्पर देव पवित्र देखून हांव आनी तूं पवित्र जाय. तर म्हजे थंय खोटेपण आसूंक कशें साध्य. काळोखान आनी उजवाडान सांगाता कशें आसूंक साध्य. उजवाड आसल्या कडेन काळोख ना, या काळोख आसल्या आसा म्हळ्यार थंयसर उजवाड ना. त्या देखून सुमे जिसो म्हणटा हांव जावन आसा, ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा. आनी म्हाका तुका म्हणटा तुमी जावन आसात
उजवाड तो दिवठोनेर दवरूंक जाय म्हूण सामातेवाच्या 5व्या अध्यायांत स्वामीजीचो उल्लेख करून सांगता. तर हांव आनी तो उजवाड तर मुचे थंय आनी तुजे थंय खाळोको या अशुद्धपण रास करूंक नसो. परत थंयसर सांगता क्रिस्ताक आनी देवसराक सांगाता जिवंक सांगाता रावंक जायना. मुजे थंय आनी तुजे थंय जेजू क्रिस्त आसा तर पवित्र क्रिस्त आसा तर थंयसर अपवित्र देवसाराक अवकाश दिवंक ना. जर तर विश्वासपण मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा तर थंयसर सांगातास अविश्वासपण मुजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक नजो. हें कित्याक म्हळ्यार सबार पोटे म्हाका तुका बगता हांव तो विश्वासी म्हणटा पूण आमचे थंय सबार पोटे अविश्वासपण रास करता. हांव तो उजवाड्या संवसार म्हणटा तरी पूण आमचे थंय खाळोक रास करून आसा. हांव तो म्हणटा क्रिस्ताची हांव तो म्हणटा तरी पूण सबार पोटे सैतानाच्यो थाळण्यो आमचे थंय आसतात आनी आमी फाड चिंताप या फाड कामां या वावर करता. आनी आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव म्हणटा जें कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. तर परच्या दिसा आमी नियाळ्ळें हांव आनी तूं जिवंत देवाचें मंदिर आं तरी पूण म्हाका तुका वेंगेन सर्वेस्परान घे जाय जाल्यार मुजे थंय आनी तुजे थंय अशुद्धपण आसूं नजो आनी पवित्रकाय आसा सै. त्या देखून लेवी शास्त्रांत 11व्या अध्यायांत 44वें वाक्यांत सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत कित्याक हांव पवित्र तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यात देखून तुमी आनी मुखार पवित्र. त्या देखून म्हाका आनी तुका सर्वेस्पर देव उलो दिवन आसा. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे हांव पवित्र देखून तुवें पवित्र जावंक जाय. हांव पवित्र देखून तुवें पवित्र जायचें म्हणटा सर्वेस्पर देव. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सबार कडेन मोगा विशीं उल्लेख केला, सबार कडेन कुरपे विशीं उल्लेख केला, सबार कडेन दयाळे विशीं उल्लेख केला, सबार संगती विशीं उल्लेख केला. पूण खंयसरी थंयसर उल्लेख केले ना मोग 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 सोंसणीक तशें ना. तरी पूण पवित्रपणाक येत आसतना आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा शब्द थवळ थवळ ते रिपीट केले ते शब्द म्हाका तुका पळोवंक मेळटा. इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत 3रें वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार इसाया प्रवादी थंयसर सेरेफीम आशिल्ले पळयता आनी ते एकामेका अशें म्हणून आशिल्ले पवित्र 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 धळभरांचो सर्वेस्पर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवाना. पळया 3 फावटी सांगलेंच पवित्र 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 म्हणटा. उरले स शब्द हांव तो पळयता जाल्यार थंयसर घडे घडे थंयसर रिपीट जाल्ले मेळना. सांगातच मस्त कडेन आसात तरी पूण सांगातच मेळना. पूण पवित्र म्हणलो हो शब्द आमी पळयलो जाल्यार थंयसर म्हत्व दिवन ते सेरेफीम समेत सर्वेस्परा देवाक सांगतात पवित्र पवित्र पवित्र. त्या देखून आयच्या दिसा हांव तो एक चिंताप या नियाळ करना आसा. हांवें तुवें पवित्र जावचें जाल्यार कशें, हांवें तुवें पवित्र जावचें जाल्यार कशें. पातकी जिणी नासतना पवित्र जाय म्हणून हांव तूं हर एकलें जाणाव. नव्या सोल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार सांज हांव येवन शिकयलें कितें पातकी जिणी बदला आनी बरी जिणी आदारा म्हणून पवित्र स्नान दिलें. स्वामी जेजू क्रिस्त सामातेवाचे अध्याय आमी सामातेवाची शुभवार्त आमी पळयता जाल्यार ताजे पयली शिकोवण जावन आसली पातकी जिणी बदला आनी सर्गींचे रास लागीं पावला. एक पवित्रपणाक स्वामी जेजू नव्या सोल्ल्यांत व्हरतो म्हत्व दिता. त्या देखून सांजू हांव येवन प्रारंभार म्हणटा पातकी जिणी बदलाचो संकेत जावन पवित्र स्नान घेया. आनी जेजू म्हणटा
5 केजीनी सांडा आणि सर्गींचे राज लागीं पावला. हे कशें हांवें तुवें पवित्र जायत म्हळ्यार साबार संगती म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार आसूंक पुरो. जावंक पुरो हांवें तूं सांगूंक पुरो आमी जेजूच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान तवळ तवळ सांगून नितळ जाय सोमा. जेजूच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान हांवें तूं नितळ जावंक शकता. आनीक तवळ तवळ हांवें तुवें कुमसार जायसय. तवळ म्हजी आनी तुजी पातकां बोगसातात त्या देखून हांवें तूं पवित्र जावंक मुखार मुखार वेता. हे हांवें तूं सामान्य तरान जाणा आसचे विशयी. तरी पूण आयच्या दिसा एक मॅट मुखार वचून हर एका कडेन हांवें तुवें पवित्र सांबाळचें जाल्यार कितें करी येता म्हणल्या विशयींत हांवें तूं चिंता पाठोवं. तर दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत दुसरें वाक्य म्हणटा, लेजेन दंपून व्हरता त्यो साली आमी सांडटा. आमी कापाटी सालीन चलना आनी देवाचें उतार कितेंच बश्ट करिना. सारकें सांगचें जाल्यार सत आसा तशें परगट करना देवा वजीर आमी हर एका मनशाच्या अंतस्करणाक मनवाशी चलता. एक परिशुद्ध जिवन जिये जाल्यार सांत पावल म्हणटा, लेजेन पडचें तसली साल आमी आदारनातल्या वेळार. दुसरें कपटपण म्हजे थंय आनी तुजे थंय नातिल्ल्या वेळार. तिसरें देवाचें उतार हांवें तुवें बश्ट करिनातल्या वेळार हांवें तूं एक बरी पवित्र जिणी जियोंक शकता म्हणटा. मुंदरसोनो सांत पावल तिमोथेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत थंयसर 19वें वाक्यान म्हणटा, अंतस्करणाच्या थाळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें थारो बुडयलां. हांगासर आसा एक मुळावें सत. पयलीं हांगासर सांगलें आमी कितें करचें जाय, कापाटे साल आसूं नजो, लजेक पडचें तसलें करूं नजो, देवाचें उतार बश्ट करूं आनी साबार संगती. पूण हाका सगळ्याक मूळ खंयसर आसा, मूळ आसा म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसचें तें अंतस्करण. हे अंतस्करण म्हज्या आनी तुज्या आनी हर एकल्याच्या व्यक्तीक आसचें तें अंतस्करण. आमी तें कॉन्शियन्स म्हणटा. हे कॉन्शियन्स म्हाका आनी तुका साबार पोटी जागवण दिता. हांवें आनी तुवें सूख करनातल्या बरें, हांवें आनी तुवें आडवटेक वचनातल्या बरें. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, अंतस्करणाच्या थाळ्याक लक्ष दिनासतना तांचें थारो बुडोवन गेलां, जीवन बुडलां. म्हजें आनी तुजें जिवीत आज कित्याक बुडलां? म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत त्या अंतस्करणाच्या थाळ्याक हांवें तूं गुमान दिनातल्या वरवीं अशें घडलां. मस्त पोटी हांवें तुवें म्हजी आनी तुजी फाटली जिणी पळयली जाल्यार साबार पोटी म्हाका आनी तुका अंतस्करणाचो थाळो, अंतस्करणाची खांतावणी म्हाका आनी तुका भोगल्या. तरी पूण ह्या अंतस्करणाच्या थाळ्याचे की म्हज्या देगेन आसच्या मनशाच्या प्रभावाक लागून हांवें तुवें थोडीं कामां केल्यां जावंक पुरो. या हांवें तुवें आयकल्ल्या थोड्या संगती वरवीं सत म्हणपाक येवन अंतस्करणाच्या थाळ्या विरोध हांवें तुवें केलां जावंक पुरो. आनी ह्या वरवीं हांव आनी तूं साबार पोटी जिवीत म्हणल्यार आमचें थारो बुडोवंक जालां मोगाचें न्हू. साबार पोटी म्हजे आनी तुज्या अंतस्करणांत झुजूत चलता. एक म्हणटा अशें केल्यार सोमा आनी एक म्हणटा तशें केल्यार सोमा. आनी हें झुजू मस्त मोटी म्हाका आनी तुका विराराय करूंक शकता. खंयचें सोमा तशें भोगता अशें भोगता तें भोगता हें भोगता कालें करचें कळटा आसतना.
पळीत पुस्तकान आमी पळोवंक जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या 2 अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा, तांच्या मोतीची फैसला वादी प्रतिवादी बरी, थोडे फावटी तांचेर सूख म्हणटात, थोडे फावटी तांचे पक्ष घेतात, अशें तांचीच अंतस्करणां तांकां साक्षावन आसात. बोगानागी मोगाचे न्हू फाटली आमची जिणी पळयल्यार मस्त बोटी साबार संगते अंतस्करणांत तशेंय भोगता आमकां, अशेंय भोगता. खालें करचें म्हणूनच कळना, आंतरीक झूज जावनूच आसा. आनी थोडे फावटी हांव तो कितें करूंक येता म्हणटा आसतना अंतस्करणांत एक खांत आयिल्ल्या बरें, एक तोप उरल्या बरें जाता, तोप उरल्या बरें जाता. आतां ही अंतस्करणाची खांत हांव कसली, जर तर म्हज्या आनी तुज्या कुडीक पिडा आसल्यार कितें जाता, थोडे फावटी दूख भोगता. कुडीन आमकां दूख जाता. डॉक्टरा गेल्यार इल्ली नोव वखदां, इल्ली नोव वखदां, तुका हांगा पेन आसा गी, हांगा पेन आसा गी म्हणून विचारतात. कुडीची दूख कुडींत पिडा आसा म्हणून सांगता, तर अंतस्करणांत जावची ती खांतावणी ती आत्मीक चिंतपाक, आत्मीक दुखी विशयान सांगता. मस्त बुटी थोडे फावटी आमी करता, मागीर आमकां अंतस्करण कांतावनूच आसता. हे अंतस्करण म्हणलें भावार्थी लोकांक आसा, अनभावार्थी लोकांक आसा, सगळ्या मनशा कुळाक अंतस्करण म्हणलें आसा, हर एकल्याक आसा. हे अंतस्करण मनशाक देवान दिल्लें एक देणें जावन आसा. आज हें देणें हांव आनी तूं कशें उपयोग करना आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें अंतस्करण मॉरालिटी आमी कितें म्हणटा, कितें बरें निती प्रमाणे आसा म्हूण पळयता हांव, ताजें एक मौल्याधारीत चिंतप जावन आसा तें अंतस्करण. देखून आमी सांगता तें मॉरल आमचें कशें आसा तें अंतस्करणाच्या थाळ्याचेर होंदून आसा. कशें आसा, कशें भोगता थंयसर आसा. म्हजें आनी तुजें अंतस्करण थोडे फावटी आमकां भोगता हांव आनी तूं अंतस्करणांत परफेक्ट आसा म्हणून, समा आसा म्हणून. तरी पूण सर्वेस्पराच्या दृश्टीन म्हजें आनी तुजें अंतस्करण समा आसा गे म्हणलें एक सवाल थंयसर उपजाता. सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 4 वाक्यान म्हणटा, म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना. हे न्हीस, तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवण म्हूण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलोच आसा तो सुमी. कित्याक अशें सांगता, कित्याक अशें सांगता. अंतस्करणाचो थाळो आमी सांगलें, तो थाळो खंयचे सोमा खंयचे सूख म्हूण सांगता म्हणून सांगलें. तरी पूण त्या अंतस्करण गुन्यांव मानिना जाल्यार कित्याक तर परत सोमी थंयसर निर्धार घेता. म्हणलें चिंताप म्हजें तें आनी तुजें तें उपजाता. हे अंतस्करणाक तो खांतावणी म्हाका आनी तुका भोगाचें जाल्यार तें एक परिशुद्ध अंतस्करण जाल्ल्या वेळार मात्र साध्य आसा. जर तर म्हजें आनी तुजें अंतस्करण साबार संगतींक प्रभावीत जाला, थवळ तें अंतस्करण खांता येना आनी दुसऱ्यांच विभिन्न सांगता. चिंत्यांक उदाहरणाक हांवें सांगचें. एक हिंदू भावाक कितें सोमा म्हूण भोगता, ताज्या अंतस्करणा प्रमाणे सारकें म्हूण भोगता, तें मुस्लीम भावा प्रमाणे समानय जावंक पुरो. तो म्हणटा हें सारकेंच न्ही, हें सारकेंच न्ही म्हणूंक पुरो. आनी कितें मुस्लीम भावाच्या अंतस्करण सांगता तें क्रिस्तवाच्या अंतस्करणाक समानय म्हूण भोगता. थोडी पुरा सांगता म्हाका तुका हांवें सांगाचें म्हणना, आमकां कितें ते विशय गुत्त आसा. थोड्यो सांगती ताणें कितें सांगतात तें आनेकल्याक समानय, आनेकल्याक सांगते आमचे समानय. कित्या खातीर तें, कित्याक म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें अंतस्करण खंयच्या उजवाडांत आसा म्हणलें सवाल. अंतस्करण एक स्कायलायट म्हणटा, हे म्हळ्यार आकाश तावन फंगसो तो प्रकाश, त्या प्रकाशाक ताचो सुमळो प्रकाश
तितलो ना. एक संद्राक उदाहरणाक सांगचेल्यार सुर्यातून प्रकाश येता त्या गतेर तो चंद्र उजवाडल्या बरी म्हाका तुका दिसता. म्हज्यान तुज्या अंतस्करणाक उजवाड खंय जावन येता गे म्हणलें सवाल. जर तर हांव आनी तूं पाड चिंतना पाड खोटे सकते पाड आतां जावन सकते जावन उजवाड जोडटा तर तो उजवाड तो खरो उजवाड जावन आसना. देखून जिजूय म्हणटा तुमी जर तर दोळे आसून आनी वस्तू तुमचो उजवाड म्हणटा जाल्यार तुमचो अंतर कितलो भिरांकूळ जायना. कितें तुज्या दोळ्यांक दिसता ताकाच तो उजवाड म्हणटा ते निजा कितें अंतरार आसा तर तुजो खरो अंतर कितलो आसना. कित्याक थंयसर आसो उजवाड खंयचो गे म्हणलें सवाल. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अंतस्करण सारके रितीर जबाब दिचे जाल्यार थंयसर आसचें सवाल ह्या अंतस्करणाचो उजवाड खंयचो सूर्य दिवन आसा ताचेर वंदवून म्हजें आनी तुजें अंतस्करण रेस्पॉन्ड करता या सांगता तें सारकें या हें सारकें न्ही म्हणून. आमची चिंतना वयर आमच्या बोगणा वयर कोण तीर्प दिता. म्हज्यान तुजें अंतस्करण सबार पोटी तीर्प दिता. अंतस्करण सारके रितीन प्रकाश फंकाचे जाल्यार ताका सारको सर्वेस्पर असो उजवाड आसूंक जाय. जर तर अस्कत उजवाड आसा जाल्यार म्हज्यान तुजें अंतस्करण अस्कतपणी आसता. त्या देखून एका स्वरा कडेन विचारलें जाल्यार तो म्हणटा हांवें कांय सूख ना. कित्याक उत्ता की हांव हांगा सरल्यार हांव थंय वचून दान करता. थोडे आसतात रॉबिन हुडान आमी स्टोरी आयकल्या. एक कडेन सरता आनी एक कडेन दान करता. ताज्या अंतस्करणा प्रमाणे तें सोमा अनेकल्याच्या अंतस्करणा प्रमाणे हांवें सोन घाल्याक दान दी सय सोरचेंत सूख त्या देखून हांव सोरूंक वचूं सोरिना. त्या मनशाचें अंतस्करण त्या प्रमाणे जावन आसा. आतां हे सगळ्या विविध रितीच्या अंतस्करणामध्ये सारकें खंयचें अंतस्करण म्हज्यान तुजें अंतस्करण कशें आसा जाय. हांवें आनी तुवें पवित्र जिणी जियेत जाल्यार एक उदाहरण दिवचें जाल्यार रोमान घरांक बरयल्या पत्रांत 14व्या अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्यांत आमी पळयता घट बवर्त आसलो आपलें कितेंय खावेत म्हणपाचें येता. अस्कत बवर्त आसलो रांदे शिवाय एर कितेंय खावंक काबोल ना. कितेंय खातल्यान तशें खायनातल्याचे वेपार वा करचे न्ही. तशें खायनातल्यान खातल्याच्या विरोध फैसल दिवचेय न्ही. आतां थोडे वेजिटेरियन्स आसात तांचे प्रकार मांस खावचें म्हळ्यार तांच्या अंतस्करणाक विरोध. आमी पुरा मांस खाता आमकां विरोध म्हणून बघना. आमचें अंतस्करण खाताय ना तें आमी मांस मसली खाता आसतना. त्या देखून कितें एकल्याच्या अंतस्करणान सोमा तें अनेकल्याच्या अंतस्करणान तें सोमा म्हूण जायचें म्हणून ना. विरोधानुभव अंतस्करण ह्या संवसारांत आमी आसचें आमी पळयता. म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणाचो उजवाड देवाचो सोबदुगी. म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणाचें उजवाड मनशास्त्र या सायकॉलॉजी. म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणाचो उजवाड विविध काणयो विविध माध्यमांनी ह्या खबरांनी कितें आयकता तो म्हजो आनी तुजो अंतस्करणाचो उजवाड घे म्हणून. मस्त बोटी म्हाका आनी तुका आतां चिंतया गलाटो जाता आमच्या देशांत जावं करो इतर देशांत जावं करो. आमी थोड्यो खबरो आयकता टी व्ही माध्यमांनी आयकता पेपरांनी पळयता आनी ते पळयले कुडले आमचो एक मानवभाव आमी धरता गेंत सोमा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांव चिंतूंक प्रारंभ करता. आमचें अंतस्करण ताचे प्रमाणे सांगता हें सोमा हें सूख म्हणून. खंयसर प्रभाव पडला म्हज्या अंतस्करणाक प्रभाव पडलो. हांवें वचचें त्या काणयांनी हांवें वचचें त्या खबरांनी हांवें वचचें त्या पळोवचें त्या टी व्ही माध्यमांनी म्हज्या अंतस्करणाचेर प्रभाव पडला. त्या देखून जें कितें तें करता हांव सोमा म्हणटा. ह्या तांणी करचें सोमा न्ही म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्यान
मुझे आणि तुझे अंतस्करण देवाच्या शब्दाच्या उसवाडांत ते आसूंक जाय. देवाच्या शब्दाप्रमाणे ते अंतस्करण ते रिस्पॉन्ड करूंक जाय. थवळ मात्र त्या अंतस्करणाने करेक्ट करणं या नाही म्हणून म्हाका तुका सांगूंक जाता. मुझ्यान तुझे अंतस्करण जर तर संसारी मौल्यांनी भरलां तर हांव आनी तूं अंतस्करणाच्या नितळकायेन आमी कितें म्हणटा नितळ जिणे पवित्र जिणे म्हणटा जिवंक शकचें कश्ट. सत म्हणल्या आज विशयी ती एक तुलनात्मक या रिलेटिव्ह म्हणटा. एकल्याक 170 आनी एकल्याक ते अर्धे सत आनी एकल्याक फूट. सत म्हणले विशयी एक तुलनात्मक जावन आसा, एक रिलेटिव्ह सब्जेक्ट जाला. थोड्यांक कितें काळोख ते आनी एकल्याक काळोख म्हळ्यार संगती कितें सूख तें उसवाड. आतां आमी माध्यमांनी पळयता थोड्या कडेन जोर गालाटो जाता. थोड्या लोकां प्रमाणे तो गालाटो केल्लो सोमा आनी थोड्या लोकां प्रमाणे तो सूख. आनी ते सूख म्हूण प्रतिपादन करचे कितलेय आमी लढाई करतात थोडे, आनी ते सोमा म्हणचे खातीर कितलेय लढाई करतात. तर मुझे आनी तुजें अंतस्करण आव्हान तूं पवित्र काही आसा जाल्यार मुझे आनी तुजें अंतस्करण खंयसर आसा म्हणलें सवाल. हें चिंताप आटयत आसतना मोगाचें न्हू उडास दवरया. मुझे आनी तुजें अंतस्करण केदाळा तें बाधक जाता या नश्ट जाता. अंतस्करण एक पवित्र अंतस्करण सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें. केदाळा तें बाधक जाता. केदाळा मुझे तें आनी तुजें तें सूख महेत भितर रेखता थवळ तें अंतस्करण डॅमेज जाता या बाधक जाता या तें ताका घाई जाता म्हूण येत. तशेंच थोडे फावटी थोडे अंतस्करण थाळो आयकतना हांव तो दामून धरता थदाळा तें म्हाका थोड्या तेंपान थंयसर डॅमेज सुरू जाता. म्हळ्यार एक सूख हांव करता, सुरू म्हाका अंतस्करण कांतायता, दुसरे फावटी करता इल्लें लो कांतायता, एक 10 फावटी केल्या उपरांत मागीर तें कांतावंक उरता कांतायना. ताजो थाळो हांवें मौन केला, त्या देखून ताजो थाळो दामून धरल्या वरवीं ताच्या अंतस्करण कांदोवंक करतना म्हाका हांवें केल्लें म्हाका पुरा सोमा म्हूण दिसता. आनी थोडे फावटी थोड्यांक अप्रतिमानभाव आसचें सोमा न्ही. आमी सायकोलॉजिस्टा कडेन गेल्यार ते म्हणटात डोंट हॅव गिल्टी कॉन्शियन्स. अप्रतिमानभाव तुजें ना, कितें केलां पळय तें सारकेंच म्हणचींत तुजे कडेन सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा जें म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा केदाळ तुवें सूख केल्याय तुका मोडुल्लें तोडिल्लें काळीस सर्वेस्पर देव मानवाता. किर्तन 51 आमी पळयता केदाळ दुखेस्त जाता काळीस हांवें सूख केलें म्हूण बगता तीं काळीस सर्वेस्पर देव मानवाता. आतां जी सायकोलॉजी कितें सांगता तुवें सूख केल्यार सूख म्हूण कितें नाका, सूख केल्यार तूं मुल्याक येता पडटाय. तुवें काल हें केल्यार सारकेंच म्हूण यू शूड हॅव ए कॉन्फिडन्स म्हणटा. आतां हांगासर पळया असल्या चिंतपांनी मुझे आनी तुजें कोशेर्द मुझे आनी तुजें अंतस्करण दीस येतना अस्क जावन येता. आमचे बोवारे आसचे व्यक्ती आनी आमचे बोवारे असो स्वभाव आमकां आमचे अंतस्करण डॅमेज करतात. फॉर उदाहरणाक सांगचे जाल्यार भारतीय संस्कृती प्रमाणे थोडे आमचे चिंताप आसा तर आनी पाश्चात्य राष्ट्रांनी तांचे बोवारे आसचे त्या व्यक्ती तें चिंताप दुसरें. हांगासर आमी सल्यांनी इल्लें चड उलोवचें म्हळ्यार भारी व्हडली सूख जाली जाल्यार पाश्चात्य देशांत हें सामान्य कांय विशयीत ना जालो, व्हडले विशयीत ना. उदाहरणाक सांगलें थोडे कडेन पियोवचे कांय विशयीत ना, कित्याक ते सगळे टायट पियेतात, कांय व्हडले विशय ना, कित्याक तांचे बोवारें तशें आसा, तांचें अंतस्करण तांकां वखदां सोमांत म्हणून. त्या देखून मुझे आनी तुज्या बोवारें कोण व्यक्ती आसात आमी खंयसर जिवन आसा त्या प्रमाणे त्या गतीर मुझ्यान तुजें अंतस्करण मोगाचें न्हू डॅमेज जाता या नश्ट जाता या बाधक जाता. कशें हांवें तुवें अंतस्करण नितळ दवरयेत. पयल्या सुवातेर भावार्थाचो गूट सांबाळण म्हणटा पळयत पुस्तक. भावार्थाचे गूट कितें आसात ते आमच्या अंतस्करणांत आमी सांबाळल्या वरवीं मुझ्यान तुजें अंतस्करण एक बलिश्ट एक अंतस्करण बरें अंतस्करण जावंक साध्य आसा. तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गूट सांबाळून धरताले थस जाल्यार ते जायसाय.
बावर्त जे गुट मुझे ते आणि तुझे ते असत असताना मुझे आणि तुझे अंतस्करण बळाधिक जाऊ शकता. बोरी करची मात्र आशा मुझे ते तुझे ते असल्या वेळार मुझे आणि तुझे अंतस्करण घट जाता. हेब्रेयकांक बरयल्ल्या पत्रांत 13 अध्याय 18 वाक्य म्हणटा, संगतीने आणि परिस्थितीने कितें बरें तें मात्र करची तुमची आशा देखून आमचे अंतस्करण नितळ आसा म्हणली खात्री आमकां आसा. कितें आसा जे अंतस्करण नितळ आसा जाल्यार हर एक पुटी बरें करी जाय म्हणली आशा मुझे ते आनी तुजे ते आसाचे. विविध शिकोवण्याक हांवें तुवें बुलान आसतना कुरपेच्या त्या संगतेक हांवें तुवें सडन सड म्हत्व दे जाय. हेब्रेयकांक बरयल्ल्या पत्रांत 13 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा, विचित्र शिकोवण्याक बुलोवन आडवटे गुवो नाकात, आमचे अंतस्करण आमी कुरपेन तिरावचें बरें. तशेंच प्रामाणिकांनी देवबिरांती साली प्रमाणे चलिल्ल्या वरवीं आमचे अंतस्करण बळिश्ट जाता म्हणटा. दुसऱ्या कोरिंथकांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 12 वाक्य. आमच्या अंतस्करण देवाच्या मौल्याने बरें म्हणून सर्वेस्पर देव तवळ तवळ सांगता. मुस्तुपटी आमचें चिंता बसता ओ मनीस सारकें आसा जाल्यार आनीकचें पुरो सारकें म्हणून, तशें न्ही. उदाहरणाक दिवचें जाल्यार सांब पेद्रून सुमी जिसू आनी सांब पेद्रू ओट्टू आसता आसतना 16 अध्यायान सामादेवाचे आमी पळयता. थंयसर जेजू विशयंत हांव कोण म्हूण सांगता आसतना तो देवाचो पूत म्हणल्या कुडले सुमी जिसू म्हणटा 17 वाक्यार जेजो पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं शिमो येनोच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशांनी बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान. तेंचे एक 6 वाक्या उपरांत सांगता जेजो कश्ट मरणाच्या विशयी सांगता आसतना तो म्हणटा तशें जावचें नाका म्हणटा पेद्रो. आनी तेवळ तस्सो जेजू म्हणटा 1-2 मिनटां उपरांत सांगता, तितल्यार जेजू पेद्रो थंय गोवन म्हणा लागलो, मुजेच आशिल्लो पयसर सयतना मुजे वाटेर अडकळतो तो फातर तूं, कित्याक जेव चिंता तशें तूं चिंतनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. ही कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हजे फुटी आनी तुजे फुटी मुस्त बघता आमी थोडे फुटी रितीरे घेता, थोडे फुटी मागण्या घेता, आमी भारी परिशुद्ध जाल्या देखून हर एक आमचे समान म्हूण चिंता ना मोगाचें न्हू. अंतस्करण थवळ थवळ हांवें तुवें म्हत्व दिवन परिशुद्ध केल्या वेळार मात्र तें परिशुद्ध चिंतूंक शकता, परिशुद्ध रितीर जावंक शकता. एक पुटी हांव सारकें करून हर एक पुटी हांव सारकें जावंक म्हणूंक जायना. त्या देखून आमी पळयता सांजूच्या 7व्या अध्यायान 17व्या वाक्यान देवाची कुशी करूंक अपेक्षीत जाल्यार म्हजी शिकोवण देवाची की ह्या म्हज्या मोतींतली म्हूण कळटा म्हणटा. म्हळ्यार हांवें तुवें चिंचे अंतस्करणाचो थाळो कितें आसा तो पवित्र पुस्तका प्रमाणे आसा की म्हण हांवें पळय जाय, थवळ मात्र त्या थाळ्याक हांवें तुवें पाळो दिवंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तकाचे उतार सत आनी उरलें पुरो बदलें. सायन्स बदलातला. पयलें कितें विज्ञान आशिल्लें आतां तांचें चिंतप दुसरें आसा. कंप्युटर्स पयलें आसलें आतां तें ओल्ड जाल्यान मॉडल जाल्यान चेंज जाल्यान. पूण सत कितें आसा, देवाचे उतार कितें आसा तें शाश्वत आनी त्या उतरा प्रमाणे आसल्या वेळार मात्र तो अंतस्करणाचो थाळो तो हांवें तुवें आयकोवची गरज आसा मोगाचें न्हू. सालुकांक बरयल्या 21 अध्याय 33 वाक्य म्हणटा, अंतरळे पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरचेनात, म्हजी उतरां सरचेनात. तर मोगाचें न्हू उडास तोरया हांवान तूं सर्वेस्पराची उतरां ती सरचेनात, ती शाश्वत. उरले पुरो संगती एक आश्वासन टेम्पररी म्हूण सांगीत. त्या देखून मुसो आनी तुज्या अंतस्करणाचो थाळो सर्वेस्पराच्या उतरां प्रकारना तर तो थाळो हांवें तुवें आयकोंक जायना. हांवें तुवें तो थाळो आयका जाय. तर तो पवित्र जायचे जाल्यार सारको आसाचे जाल्यार कितें करूंक जाय, पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्तेचेर वंदून जेवंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 9 अध्याय 1 वाक्य म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हज्या अंतस्करणान हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवा दिता. पवित्र आत्म्याचे उजवाडान प्रेरीत जाल्लें अंतस्करण म्हजें आनी तुजें जावंक जाय. तर आज सर्वेस्परा देवा लागीं मागया, सर्वेस्परा लागीं मागया. सोमिया हांव एक पवित्र देवाचें मंदीर म्हूण तो सांगताय. सोमिया हें पवित्र देवाचें मंदीर हांवें सुखी आदार नजो जाल्यार म्हजें अंतस्करण
परिशुद्ध असोंक जाय, हे पवित्रत्वाच्या उजवडान प्रेरीत जावंक जाय. आनी केदाळा म्हज्या अंतस्करण पवित्रत्वाच्या उजवडान प्रेरीत जाता, थंय हांव सर्व बरें करूंक शकता. आनी ताच्या अंतस्करणाच्या थाळ्याक केदाळा हांव थाळ्याक तो फाळो दिता. म्हजें आनी तुजें जिवीत ह्या समाजांत बांदून येता. सर्वेस्पराक मंच दसलें जिवीत जावन एक बरें जिव्या देवाचें मंदिर जावन हांव हातून जिवंक शकतलें. मोगाचें नांव एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. मोगळा सुमिया जेजू, आमी तुजें मंदिर म्हणून सबार कडेन तुवें उल्लेख केलां सुमिया. ह्या मंदिरांत असचें अंतस्करण तुजें एक देणें जावन आमकां तुवें दिलां सुमिया. ह्या अंतस्करणाची हर एक बोगणां, अंतस्करणाचो हर एक थाळो सुमिया तुज्या पवित्र आत्म्यान प्रेरण जाल्लो तसलो तो जावं दी सुमिया. आमचे अंतस्करण पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तें बरोवन दी सुमिया. आनी सारकें आमकां मार्गदर्शन दिवं दी सुमिया. सुमिया जेजू, आमी करचें हर एक चिंता पळय, हर एक बोगणां कितें आसा सुमिया, हर एक काम आसा सुमिया, तें करी सेगी नाका गे म्हणून आमकां अंतस्करणाच्या थाळ्या मुखांतर जागोय सुमिया. केदाळ आमी सुकोवन पडल्या सुमिया, तो अंतस्करणाचो थाळो बळादीक रितीर आमकां जागवण दिवन दी सुमिया. आनी पश्चाताप पावून कुमसार जावंक आमकां कृपा दिवन परत बरी जिणी जिवंक आमकां न्हू कृपा दी सुमिया. कितें किस फातके सैमांत आमी जियेन येतल्या बरी. तो अंतस्करणाचो थाळो आमकां तवळ तवळ जागोवन एक बरें जिवन जिवंक प्रेरण दिवन दी सुमिया. सुमिया जेजू, आयच्या दिसा तुवें दिल्ल्या त्या वाचपांत आमी नियाळ करता आसतना अशुद्धपणो आमचें तें असलें भायर सरून दी सुमिया. आमचें तें सदांच शुद्धपण आसूंक कृपा दी सुमिया. खंयच्याय रितीचें अशुद्धपणो आमच्या आत्म्यांत आसनातल्या बरी तूं आमकां राख आनी सांबाळ सुमिया. ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक तूं शुद्ध कर सुमिया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सन्यांक ह्या घडये आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तांच्या बसत आमी मागया. तांची अंतस्करणां शुद्ध जावन दित. शुद्ध आनी परिशुद्ध देवाचे तो थाळो, तो अंतस्करणां मुखांतर आमकां आयको आनी आमचें जिवीत, मुखलें जिवीत पवित्र जावं. जशें सर्वेस्पर देव पवित्र, तशेंच आमी हर एकलीं पवित्र जावंक तुजी कृपा लाभय. आमेन, आमेन, आमेन.